नाव कितें तुजें मातशें? माझं नाव सिद्धार्थ. कितले वर्स जालीं ह्या धंद्यार हो धंद्या म्हाका 30 वर्सां जालीं. आनी कितें कितें आयटम आसता तुजे कडेन सद्या? सगळें आसता. दिवाळे कितें आयटम लागता सगळें आसता. मुसली आसता, गोड आसता, पांटा आसता, आंबाडे आसता, माराण आसता. कशें फोव कशें आसा? गांवठी फोव कशें आसा? आयज बरें आसा. आयज सामकें चड न्ही अजून. सगळे लोक लास्ट दिसा रावतात आनी आयज बाजार सामको फुल्ल गडगडीत आसा बाजार. आनी रेट कशी आसा सद्या? रेट आमी वर्साची 80 रुपये किलो आसा. वास्को पडटी 100 आसा. आमगे 80 रुपये किलो आसा. चिरमुली 100 रुपये किलो आसा. आनी चिरमुल्यो? चिरमुली 100 आसा. गांवठी फोव 80 आसा. हे दुसरे ज्योती भाताचे आहा, तें भाताचे आहा, 80 रुपये किलो आसा. आनी लोकांचो प्रतिसाद कसो आसा? लोकांचो प्रतिसाद बरो आहा सामको गडगडीत. गेल्या वर्सा पेक्षा ह्या वर्सा? हय गेल्या वर्साच्या ह्या वर्सा बरें आसा. पावसानूय बरें केले कडेन आसा. पयलीं मातसो पावस येयलो म्हण आमकां मातशें भंय दिसतालो. पूण पावसान देवान कृपेन बरें जालां. गडगडीत जालां. बाजार बी सामको बरो आसा. व्हडला सगळ्यांक गिरायक आसा. लोकांक लोकांक हेजी आमची दिवाळेची उमेद करची सांगू गोंयकारांक सगळ्यांक. लोकांक हांव इतलें सांगपाक सोदतां की आमची गोंयकारांक आमी गोंयकारांक गिरायक घालप. भायले घाटी लोक येतात तांकां गिरायक घालप ना. आमी गोंयकारांक आमकां पळोवपा जाय. सगळ्यांनी आमची गोंयकारांक गिरायक घालून सगळ्यांक बरें जावपाचें. एक पाव किलो दे. पाव किलो आसतलें? लोक ना म्हळ्यार ते मागीर गाळे येता. व्हडलो तो वता तो बेल्स बी आसा ना पूण ताका ते 20 रुपया. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.